प्रितीच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमकां सगल्यांक आमच्यो चुकी व पातक वळखूंक जायते अवघड जाता. जायते फावटी आमी गुन्यांवकार म्हूण आसूनय गुन्यांवकार ना म्हूण दाखोवंक जायतो प्रयत्न करता. आमी जाणा आमी एक पातक केला, आमी जाणा आमी चुकी आदारल्या, पूण तरी आसतना आमी दाखोवंक सोदता की आमी गुन्यांवकार न्हू म्हणून. असलेंच वागणूक हे आयच्या वाचपांत 3 गांवांक जेजू खोटा उलयता ते गांव करताले. जेजून कोराजीन, बेतसायदा आनी काफरनाम ह्या 3 गांवांनी जायते प्रवचन केल्लें आनी जायती विजमितां केल्लीं, मिलाग्रो केल्ल्यो आनी तांकां थंय तो मागणे करतालो आनी जायते देवाचे कृपा तांचेर फांकयल्ल्यो. पूण हे 3 गांवचो लोक देवाची कृपा आपल्या काळजांत घेवंक ती फाटीं सरलीं. देवाक तेमणी आपणावंक ना, देवाचें उतर तांणी मानून घेतलें ना आनी ती आपलें जिवीतूय बदलूंक फुडें सरलीं नात. देखूनच आज जेजू निराश जाता आनी तांकां तीर आनी सिदोन हे 2 गांव, भायले गांव ते याहवेक माननासले त्या गांवांक लागीं सर करता आनी म्हणटा की ह्या 2 गांवांत तर हांवें प्रवचन केल्लें जाल्यार आयज ते प्राचीत करताले आसले आनी आपलें जिवीत बदलताले आसले म्हूण. मोगाच्या भावान भयणो, देव तांच्या जिवितांत येवनूय बी ताणें देवाक आपणायल्लो ना. ही जावन आसली दुखाची खबर आनी हाकाच लागून जेजूक भोव दूख जाता आनी तो खोटा उलयता ह्या गांवाचेर. आयच्या ह्या 3 गांवांतलीं मनशां तांचें काळीज फातराचें कशें जाल्लें आनी आयज जेजू आमकांय आपयता. जेजू म्हणटा की जेजू आमच्या जिवितांत येता, जायते तरेन येता. आमी मिसाक वेता तेन्ना आमकां जेजू मेळटा, आमकां कम्युनियांत मेळटा, आमकां आमच्या मागण्यांनी, आमच्या मनशांनी, आमच्या फामिलीच्या घोराब्यांनी जेजू येता, आमकां बरो संदेश दिता. आनी आयज आमी मोगाच्या भावान भयणो आयज नियाळ करता आसतना हेच प्रश्न आमच्या मनांत धरुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत जेजू भितर येता तेन्ना आमी ताका आमचें काळीज उक्तें केलां काय? ह्या 3 गांवां भाशेन, काफरनाम, कोराजीन आनी बेतसायदा ह्या 3 गांवां भाशेन आमचीं काळजां फातराचीं जाल्यांत काय? जेजू येता तेन्ना आमी ताका आमचें काळीज बंद केलां काय? तर हेच प्रश्न आमचे जिवितांत आमी मांडुया आनी आयज आमी नियाळ करता आसतना, मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं आमी देवाचें उतर आपणावंक, जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूच्याच मोगान आमी बरोवंक आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.